म्हाका मुद्दाम विचार म्हणजे मनोज बाब ह्याच कदेलाचेर बशिल्ले हिडोना आयले तेन्ना एक 2 म्हयन्या पयलीं आनी हांवें तांकां होच प्रश्न विचारिल्लो बिकॉज दीस वॉज द मोस्ट क्रुशल आस्पेक्ट. तांणी सांगलें आय एम ओपन, जर आपल्याक कोणी अप्रोच जाता, आपल्याकय बीजेपीच्या अगेन्स्ट जर फ्रंट जाता, आपल्याक ताजो भाग जावपाक आवडटलें, बट एटलिस्ट बाय एंड ऑफ डिसेंबर तरी आमकां अप्रोच जावन कितें तरी क्लॅरिटी दिवची, नाजाल्यार आमी कॅन्डिडेट डिक्लेअर करतले. तुमकां एक गजाल दिसना कारण तुमी दक्षिणेक कॅन्डिडेट डिक्लेअर करून एक क्रायसीस परिस्थिती तयार केली कारण डिसिजनच जायना म्हणून. तुमकां एक गजाल दिसना टू लेट, जाका लागून तुमी आरजीक एक्सपेक्ट करतात की तांणी वाट पळोवची म्हणून? नाही, प्रश्नच ना. हांवें आपयल्लें उलोवपाक. आय हॅव इन्वायटेड 2 टायम्स दॅट लेट अस कम अँड टॉक. मे बी एकदां आमचे जेन्ना येवना तेन्ना ताणें म्हजेर सार्कास्टिकली टिका केली, तुमची आमकां गरज ना म्हणून सांगली. तेन्ना मागीर वी मायट हॅव रिएक्टेड डिफरंटली, बट एक नॉर्मल प्रॉपर प्रोसिजरान आमी तुमच्या मार्फतूय आपयला तांकां. लेट अस टॉक अबाउट इट. लेटाचो प्रश्नच ना. कॅन्डिडेट डिक्लेअर केलो हो एक विशय आसा. कॅन्डिडेट अजून सायन करून अनावन्स करूना न्ही, इलेक्शन अजून अनावन्सूच जावना. वाय स्टील देर इज स्टील स्कोप फॉर डुईंग लॉट ऑफ थिंग्स टुगेदर. बट I am saying let us join hands even now. Why? There is never too late. For any good thing to happen, it is never too late. And it is better late than never. You want RG to withdraw their candidates? Why not? Why not support a consensus candidate? आणि पळय मरे गोंय कशें बदलता तें. 45-50% मताधिक्यान जिखून हाडून दिवपाक शकता आमी सगळे एकठांय रावले जाल्यार. म्हाका दिसता पळय 10%, 7% आनी 38% एकठांय करत जाल्यार 50% जाता. हें हांवें एक्सप्लेन करपाची गरज ना. चवथेचो गणित पास भुरगो तुका सांगतलो हें. पूण जर 10% म्हणटा की हांव 32 पार करतलो आनी म्हजो कॅन्डिडेट जिखून येतलो जाल्यार इट इज हास्यास्पद दिसता म्हाका. So that means there is some hidden agenda, and I think it is absolutely apparent on the face of records, as I say, की हे सगळे फक्त वोट स्प्लिट करपाक. कारण अचानक पयशे नाशिल्लो मनीस इतली सगळो प्रचार कसो करपाक लागता? खंयच्यान प्रचाराक पयशे येता? रडलो मग दुखानी तो 10 ते 11 मेरेन 1 वर रडलो. हांव नको खंयच्यान दुखां येता ती, पूण 10 ते 11 मेरेनच्या दुखानी पयशे आयले अचानक इतले पोस्टर करपाक. म्हळ्यार खंयच्यान तरी ते खर्चाक पयशे येवपाक जाय आनी खंयच्यान तरी ते येता ते आमकां कळटा सोर्स ऑफ ऑल दीस. सो आय अंडरस्टँड. सी, लेट अस नॉट बी हिपोक्रेट्स. इन पॉलिटिक्स देर कॅनॉट बी हिपोक्रेसी. इफ यू वॉन्ट टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड अँड स्पेशली वेन यू आर डुईंग पॉलिटिक्स ऑफ हेट्रेड ऑफ गोवा अँड नॉन गोवा ऑर नॉन गोवन्स ऑर घाटी म्हणटा आनी गोंयकार म्हणटा. पूण गोंयकारांचे खरेंच जर हिताचे उलयता जाल्यार गोंयकारांचे हिताचे करपा खातीर एकठांय येवया. तुम्ही कितें म्हणटात अमित बाब? फायनल क्वेश्चन म्हजो. एक तर आरजीन आपले कॅन्डिडेट विड्रॉ करचे, अदरवायज ते वोट स्प्लिटर, हो तुमचो आर्ग्युमेंट? नाही, प्रश्न विड्रॉ करपाचोय ना. आय एम स्टील सेईंग दॅट इफ यू आर गोइंग टू ओनली अटॅक ओपोजिशन यू आर अ वोट स्प्लिटर. एक केन्ना एक प्रोटेस्ट करून इलेक्शनाचे लागीं पावतकीर एक प्रोटेस्ट करून जर तुमकां दिसता आसत की तुमी यू आर ट्रायंग टू प्रूव दॅट नो यू आर नॉट अ वोट स्प्लिटर, नो, आय एम सॉरी अबाउट दॅट. एक आमी विशय घेता, एकठांय घेवया म्हणून सांगता, प्रत्येक वेळार वेगळ्या कित्याक जाता? असेंब्लीन आमी विरेश बाबा बरोबर विशय घेता, पूण बाकीच्या जाग्यार तांचो पार्टी प्रेसिडेंट येवपाचो ना. म्हणजे अर्थ म्हाका ताजो समजना. विरेश, वेन इट कम्स टू असेंब्ली क्वेश्चन्स, ही स्टँड्स विथ ऑल ऑफ अस. But when it comes to outside, there is a certain different behavior, and he seems to be subdued for whatever reasons. I mean, it may be their internal matter, but ये कित्याक लागून जाता? Imagine all of us together will be a force to reckon. आणि बीजेपीक ताचोच भंय दिसता, कारण बीजेपी इज लायक ब्रिटीश. Divide and rule is their game and their forte. This is what they have been doing. And if they can't divide and rule, they will put you at swords point and say तुका येवचो पडटलो, करचे पडटले. तुम्ही म्हणटात ही गजाल समजून घेवन सगळ्या विरोधी पक्षांनी एकठांय येवपाकच जाय. कारण जो कमळ चिखलान फुलता तो आज भ्रष्टाचाराच्या चिखलान भरभटला. ओके.